गोंया सयत हेर राज्यांच्यो वेंचणुक्यो हल्ल्या उपरांत काँग्रेसीक आतां उसरा शाणपण आयिल्ल्याचें दिसता। हाचें कारण म्हटल्यार काँग्रेसीचे ज्येश्ठ फुडारी पी चिदंबर हांणी गोंयांत केल्लें विधान। देशभरांतल्या काँग्रेस संघटनांची जापसालदारकी आतां तरणाट्यांच्या हातांत काँग्रेस दितली अशें चिदंबर हांणी म्हटलां। गोंय काँग्रेसीच्या नव्या प्रदेशाध्यक्ष पदाची सुत्रां अमित पाटकर हांचे कडेन सोंपयल्या उपरांत चिदंबरन हांणी काँग्रेस संघटनेचो नियाळ घेतला। गोयच्या विधानसभा वेंचणुकेत सकारात्मक परिस्थिती आसूनय काँग्रेस ही वेंचणूक हरली। ताका लागून गोय काँग्रेस संघटनेन पुराय बदल जावन नव्या मुखामळांक आतां संद दिल्या। नवे प्रदेशाध्यक्ष म्हण अमित पाटकर हांचे कडेन गोय काँग्रेस संघटना वाडोवपाची जापसालदारकी दिल्या। हे वेळार उलयतना फुडारात काँग्रेस पक्ष हो तरणाट्यांचोच पक्ष आसतलो अशें पी चिदंबरान सांगलें। We are handing over responsibility to a new generation of Congress leaders in Goa. A younger generation is taking over today, and that I believe is a right thing to do. Nearly 60% of India is under the age of 40 years. And over 3/4 of those under the age of 40 years are under the age of 25 years. India will remain a young country for the next decade or so, and maybe beyond. And we have to prepare ourselves to entrust responsibilities to the young generation. वेंचणुकीच्या निकाला उपरांत काँग्रेसीन पराभवाचो खंय नियाळ घेतला। काँग्रेस पक्ष हल्लो तरी लेगीत गोंया भितरलो काँग्रेसीचो वोट शेअर उणो जावंक ना अशें काँग्रेसीचे फुडारी म्हणटात। काँग्रेसीच्या मतांचे विभाजन जाल्ल्या खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार खूप उण्या मतांनी हरले अशें ह्या फुडाऱ्यांचे मत। ते खातीर आम्ही परत एकदा लोकां मदीं वचून लोकांचे प्रस्न सुटावे करपाच्या हेतान नव्या संघटनेक मजत करतले असो गोय काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणटा। आम्ही परत लोकांचो आवाज जावन लोकां भितर परत या, परत आम्ही बूथ बांदपाची येणावळ आम्ही सुरू करूया, परत आम्ही लोकांचे प्रश्न घेवन रस्त्यार झगडटा आसतनाच असेंब्लीन झगडटा आसतनाच आम्ही संघटना बांदपाचे काम बूथ लेवलाचेर जर परत काम जोमान केले जाल्यार म्हाका खात्री आसा ह्या न्यू टिमी बरोबर सगळे जण आम्ही एक जावन काम केले जाल्यार ही टीम बरे परफॉर्म करतली। खूप पावटी क्रिटिसिजम जाता, पक्षां भितर चड क्रिटिसिजम जाता, पूण त्यो क्रिटिसिजम कन्स्ट्रक्टिव्ह आसच्यो आनी त्यो येवन सांगच्यो। त्यो पब्लिकली खंय बसोन जर क्रिटिसिजम ते थंय त्या हितून पावना। गोय काँग्रेस संघटनेची जापसालदारकी आता तरणाट्या फुडाऱ्यांच्या खांद्यार दिली तरी या नव्या संघटनेक मुखार खरे आव्हान आसा ते म्हणल्यार गोयच्या तरणाट्यांक काँग्रेसी कडेन ओडपाचे। पूण गोंयान पयलेच फावट वेंचणुकेच्या मैदानात देविल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान तरणाट्यांचो आवाज जावन कितल्याशाच पेजाद मंत्र्यांक घाम काडला। सगळी परिस्थिती लक्षात घेत जाल्यार गोय काँग्रेसीची ही नवी संघटना कशी वाटचाल करतली ताचो फुडार येवपी काळूच थारयतलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।